हांव नितीन कोलवेकर। आमी आज हांगा विठ्ठल मंदिर जे आसा वयल्या बाजारांतले थंय उबे आसात। विठ्ठल मंदिर हे जुन्या काबिजींतले, अर्थान पोर्तुगीज काला पासून जी देवळां रजिस्टर्ड आसा तांकां आमी जुन्या काबिजींतले अशें म्हणटात। तसो पळोवपाक गेल्यार अंत्रूज हो देवदेवतांचो महाल आनी ह्या देवदेवतांच्या महालांतले हे एक वैशिश्टपूर्ण अशें विठोबाचें देवूळ। सगळ्यांचो तारणहार पालनहार असो हो देव। ह्या देवळाच्या प्राकारान अनेक उत्सव जातात, पूण ह्या देवळा कडेन संलग्न आसलेल्या भूमिपुरुश देवस्थान, काळभैरव देवस्थान आणि विठोबा देवस्थान ह्या तिनांचो मेळून एक शिशिरोत्सव म्हणून जाता। शिशिरोत्सव हो दर वर्सा जाता। हेची सुरवात वसंत पंचमीच्यान जाता, म्हणजे त्या दिसा रंगपंचमी आसता आणि त्या रंगपंचमीक हळडुणे हो एक प्रकार आसता, म्हणजे हळद तितून चंद्रज्योतीचो उजो पडलेली राख अशे काही घटक मिक्स करून ते हळडुण्याचे जो रंग आसता तो तयार केलो वता। तो पयलीं थंय देवभूमिपुरुशाक अर्पण केलो वता आणि मागीर जे गांवचे लोक पालखे वांगडा जमलेले आसतात तांकां तो दिवन मागीर हळडुण्याचो कार्यक्रम जाता। हांगाच्यान सुरवात जाता। मागीर सद्दां हांगा ह्या देवळा कडेन सुवारी वादन आसा, पारंपारीक सुवारी वादन। त्यानंतर हांगाचे जे पंचिश्टान किंवा पंचक्रोशीन जे देव आसात ह्या देवांक ह्या शिशिरोत्सवाचें आमंत्रण ही सुवारी घेवन वता आणि ते दिता। आणि वैशिश्ट म्हणजे ह्या भागान लागींच असलेले एक पिराचे मशीद आसा, पिराची, म्हणजे जे मुसलमान भाव आमचे त्यांची प्रार्थना करतात त्या देवस्थानाक म्हणजे त्या पिराच्या मशिदीक किंवा त्या पिराक सुद्दां आमी वचून आमंत्रण दितात की ह्या शिशिरोत्सवान तूं भाग घे आणि ह्या शिशिरोत्सवान जे कितें कार्यक्रम जातले त्याचेर तुजी कृपा आश्टी दवर म्हणून।